भक्तीन मुरबेन तुका नावाडथाव सोमिया दिनवाशी कणजान उपकार मानथाव जिणेंत आमचे तुज्या विची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या कर्जान मोनान आमकां तुवें गोठायलाय कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमचे तुज्या विची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी सगळ्यां येगडी बरो आमी बसया मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक तुमकां हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात हेलेन फर्नांडीस आनी कुटाम मूड बेळ्ळे अनिता डिसोजा किरेम ऑर्लिन ऑल्वेचा डिसोजा किरेम सेलीन फिलिप नेरी डिमेलो पुनारोर संतोष प्रिया डिमेलो आनी कुटाम पुनारोर सरिता डॉल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटाम पुनारोर संगीता वाल्टर प्रकाश डिसोजा आनी कुटाम पुनारोर संदीप जुलिएट डिमेलो पुनारोर एरिया मतायस आर्या मतायस मुंबई मरीना रोड्रिगस कारकळा प्रकाश काब्राल जल्मा दिसा संदर्भी सुरतगल हॅरी पिंटो पांगळा ब्रिजी डिसोजा किन्निगोळी अनिल प्रिया तावरो अबुधाबी लूसी प्रीतम डिसोजा किन्निगोळी थॉमस मतायस निड्डोडी सुनील लोबो आनी कुटाम सकलेशपुरा सिस्टर मेरी बैंगलोर अक्षता नवीन शिवानी भद्रावती ऑल्विन क्रास्त आनी कुटाम सस्तान अश्वित प्रियांका डिसोजा पहिल्या वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निगोळी प्रिन्सिटा रायन मिनेजर्स पहिल्या वर्षाच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निगोळी सतीश प्रमिळा फर्नांडीस बजपे कुटुंबान देवदीन जाल्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता रायमंड लोबो मुंबई देवदीन विलियम डिसोजा आत्मीय बसोत 8व्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता ब्रिजिट डिसोजा किन्निगोळी देवदीन क्रिस्टीन डिसोजा आत्मीय बसोत म्हयन्याच्या उगडासा मीस पेटयता ब्रिजिट डिसोजा किन्निगोळी देवदीन जॉन आनी क्रिस्टीन लोबोच्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता रायमंड लोबो मुंबई देवदीन एमेरिथिन फर्नांडीसाच्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता एलिझाबेथ लोबो मुंबई कॅन्सर पिडेन अंतरलेल्या सर आत्मीय बसोत मीस पेटयता रायमंड एलिझाबेथ लोबो मुंबई देवदीन काश्मीर आनी कार्मिन लोबोच्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता रायमंड लोबो मुंबई देवदीन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिनोच्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता मरीना रोड्रिगस कारकळ देवदीन मोंतू आनी नतालिया साल्डांच्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता पास्कलिना मतायस मुंबई देवदीन हॅप्पी थेरेसा मतायसाच्या आत्मीय बसोत मीस पेटयता पास्कलिना मतायस मुंबई ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची मागणी त्या सवां सुमयाच्या पांयान तळा सांजूद देवाच्या मजतीन समर्पण करया आनी प्रत्येक कुरपा मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन घेवया आज आमी प्रत्येक जावन युवा जनां खातीर मागता येवचो आयतार राष्ट्रीय युवा जनाचो दीस आनी त्या देखून आज हांगासर जमलेल्या आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या सकड युवा जनां खातीर सुमयान ताका आपोवच्याक तांकां भलायकी दिवच्याक बरेपण लाभोवच्याक एक बरें फुडार एक बरें जिवीत दिवच्याक सुमयान तांचें जिवीत चलोवन व्हरच्याक त्या देखून तुमी तुमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनां खातीर मागा आमी सकड युवा जनां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी विशेश तरान मागता सकड आमी उबे रावया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ततई म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आसा जुबलेवाचे वरास बरवशाची यात्रिकां जावन आमकां सोमकोंक आपोवने आसा आनी प्रत्येक जाण आमचे पक्षिकेरे केंद्र
या वर्सा यात्रेक केंद्र जावन आमच्या गोवळी बापांनी पासारला हांगासर येवन प्रत्येक जावन मागतेल्यांक सतमंता आमच्या बापा हांव पतकी उसारलेल्यांक विशेष मजत तांकां आशिर्वादा लाभतात म्हणलें आमकां परगट केलां. त्या देखून आज ह्या पवित्र थळार आमी आयल्या. सांजुदूतात देव मारिपात आमकां सोमियाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. सांजुदूतात देव जेजूचो आपोस्तोल जावन आसलो, जेजूक लागशिल्ल्यान सांगात दिल्लो, जेजूचो मोग ताणें साकल्लो. हाचे पयले वासाप आमकां सांगता देव जावन आसा मोग आनी वो मोग आमी साका जाय आनी ह्या मोगांत भरलेली आमी एक नवी मनशां जावन मोग करण्यांनी दाखय जाय म्हणलें आपोवणें आयच्या दिसा आमकां आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव मनीस जाल्ल्या त्या सोमयाक ह्या मिसाच्या बलिदान वेळे आमी भेटया. तसो मोग आमी अनुभव करया. आमचें जिवीत मोगान आमी भरया आनी ह्या मोगाची हातेरां जावन आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळे आमी मागोवन घेवया. तर आमी भेटोवंक घेवचें हें पवित्र बलिदान देवाक मानता तसलें जावच्या खातीर आमी हर एकली आमच्या पातकाची दूख धरया. आमी ना फोव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. सोमया लागीं एकामेका लागीं बोक्सांनी मागया. सगळ्यां एक घडी दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचे दवरया. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. त्या देवाचो मोग अनुभव करूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर, आमी मोगाची मनशां जावन जियोंक सुकोवन पडलेल्या खातीर, मोग करण्यांनी व्यक्त करूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर एक घडीभर देवा कडेन एकामेका लागीं बोगसांनी मागया आनी नितळ काळजान, कित्याक आमचें पाताक रडटाना उणेपण वळखतना विशेष आशिर्वादां कृपा ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा आमचे थंय वालतात, इंदुलजन्स आमकां लाभतात. ते देखून आमी खरेपणी आमच्या पातकाची दूख धरया. आमी अस्कत म्हणल्यार ओळखून घेवया. बोक्सांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवाक अनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. त्या बसून बगीर सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक अनमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमीन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थया. एक घडी दोळे धांपया परत. आज ह्या पवित्र थळाक येताना तुमच्या काळजा मनान कितें तेसावां मागणी अत्रेक घेवन आयल्यात. एक घडी सांजुदूतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांय तळार समर्पण करया. विशेश जावन युवजनांक आनी हांगासर आसलीं युवजनां, तुमच्या काळजा मनान तुमची बोगणां कितें आसात, तुमचे दूख बेजाराय कितें आसा, तुमकां कितें बेंबिरांत आसा, फुडारा विशीं कितें स्वप्नां आसात, ती सगळीं सोमयाच्या पांय तळा सांजुदूतात देव मारिपा समर्पण करया. एक घडी मौनपणी आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजुदूतात देव वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर
आणि असे अख्ख्या पृथ्वीचे तुझे पवित्र सभा वाडात वसून धी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाड देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो. मोग हातूंत आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे परीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्याक. देवाचें उतर हें. देवाचे उडूप. तुझे मोगान सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा. देवा नित्यवन पैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाठ. रायकुमार जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परचे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकार चलोन वरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी संद्रेमासन शांती शेकान शेक पाळवो. तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्या पर्यंत युफ्रेटीस न्हंयता प्रितुमेचे अंत पर्यंत राजवट चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सराष्ट्रा. Hallelujah, hallelujah. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक बंदे नासलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. अशे माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून वडयेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोव वाडलें.
आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी स्वात. त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक दाणसोड भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. सिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणून म्हणचें तुवें. तेदवां जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, वचून पळया. पळोवन येताच 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तरण्यार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फर्मायलें. आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्तीकान बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तांणी हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोन पंक्तीर बसलेल्यांक वाडोवंक सिसा लागीं दिले. 2 मासल्योय तेच परी सोमेस्तांक वांटल्यो. सोमेस्तां जेवन दादोशी जालीं. वाडन उरलेले उंड्याचे आनी मासलेचे कुडके तांणी आरायतना 12 दालिंबर जालीं. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीसच 5,000 आसले. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवनो आनी भयण्यानो, ह्या दिसांनी मस्त काजारां आसात. आनी आमी पळयता मस्त काजारां मोग करन काजां जावची, मोगार पडोवन काजां जावची. आतां मोगार आसतना थोडे बडी मनशां आसा खंय. मोगार आसतना आतां न्हवऱ्यान वा काजां जावंक वयच्या त्या चल्यान चलये कडेन वा चलयेन चल्या कडेन विचारतना तूं म्हजो कितलो मोग करताय म्हण विचारतना हांव तुजो मस्त मोग करतां. आनी ताका मुखाल्लें म्हणजे तुजे खातीर 7 दर्ये जाल्यार उतरोन वचोंक तयार आसा. आनी तुका कितें जाय हाडून दिवं. 7 पर्वत जाल्यार सोडून वचोन तुका कितें जाय तें हाडून दिवंक आसा. आमी मस्त बडी म्हणटा तो मोग उतरांचो, तो मोग सायलापाचो, तो मोग बायलो, तो काळजाचो मोग न्ही, गुंडायचो मोग न्ही, तो बायलो मोग. आनी त्या देखून मोगाचेनो आयचे दिसा आयची देवस्तुती आमकां मोग करण्यांनी करी जाय, मोग करण्यांनी दाखय जाय म्हणलें शिकोवंक प्रयत्न करचा. आयच्या दिसा सांत पावलान कोरीन घरां बरयलें पत्र आमी वाचलें जाल्यार थंयसर सांत पावलान म्हणलीं तीं उतरां, जर म्हजे थंय सक्कड आसा, म्हजे थंय मोग ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किनकलतल्या ताळा बरी. आवाज करतल्या वाटले बरी, किनकलतल्या ताळा बरी. जर तर म्हजे थंय मोग ना जालो जाल्यार, तशें म्हळ्यार मोग आसलो तो करण्यांनी दाखय मोगाचें न्हू. आनी हे आपोवन आज आमकां आसा. आतां पयलें देवान आमचो मोग केलो. आयच्या पयल्या वासाप जुवांवच्या पयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें, देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग. आनी देवान पयलें आमचो मोग केलो, ताणें आमचो हर एकल्याचो मोग केलो. तर देवाचो मोग कसलो, देवान कसलो मोग आमचो केलो, ह्या विशयांत आयच्या दिसा आमी समजून घेवंक प्रयत्न करचें गरजेचें. तरी पूण देवाचो मोग, पयलो मोग देवाचो त्याग साक्रिफिसाचो मोग. जुवांवचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 आमी मस्त बडी आयकलां. देवान आमचो कसो मोग केलो. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें पाटीन दवरना, ताणें ह्या संवसाराक दिलो. मोगाचें ह्या संवसाराक दिलो, आमचे खातीर आयलो, आमच्या पातकांतले आमकां सोडोवच्या खातीर, आमकां जिवी दिवच्या खातीर ताच्या एकल्याच पुताक. आनी सांत पावलान फिलिपी घरां बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य अध्याय 2 वाक्य 7-11 आमी वाचता, सैमान तो देव तरी त्या देवपण सामपणाक लबदोन रावलो ना, खालतो जालो, विधेय जालो, मनीस जालो, मनशापण घेतलें. आमच्या सोमयान देव सैम आमच्या मनशा आमच्या मोगा खातीर सांडलें, मनशापण घेतलें आनी ह्या संवसाराक आयलो. आनी निमाणें
त्या कुर्साचेर काळून आपणाचो मोग कितलो गी म्हणलें ताणें व्यक्त केलो. आमचे खातीर ताच्या जिविताचें बलिदान भेटयलें. त्या देखून देवाचो मोग त्याग साक्रिफिसाचो मोग, देवाचो मोग ताचें जिवीत आमचे खातीर दिल्लो मोग, देवाचो मोग ताचें जिवीत आमचे खातीर जरयल्लो मोग जावन आसा. आनी असलो मोग त्या देखून आयच्या वांजेला आयच्या पयल्या वाचपान जेजू म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. कित्याक मोग जावन आसा देवान आमचो मोग केला आनी त्या देवा भशेन आमी एकामेकाचो मोग करी जाय. म्हळ्यार आमी एकामेका खातीर त्याग साक्रिफीस गरजेचें. आमचें जिवीत एकामेका खातीर जरय जाय. प्रत्येक जण कुटुंबांत आमचें जिवीत जियेतना, खाजारी जिवीत जियेतना आमी एकामेका खातीर जिये जाय, एकामेका खातीर जरय जाय. असलो मोग आमचो जाय जाय मोगाचो. हें पयलें देवाचो मोग, त्याग साक्रिफीसाचो मोग. दुसरो मोग आयच्या वांजेलाच्या वाचपान आमी पळयता, जे देवाचो मोग आनी एकल्याची बोगणां समजता तसलो, आनी एकल्याच्या बोगणाक स्पंदन करता तसलो मोग जावन आसलो. आनी त्या देखून पळया, जेजू मातशें आतां देवून थंय येवच्या पयलें लोकांचो जमो पयलेंच आसलो. आनी जेजूक त्या लोकांक पळोवन ताचें काळीज कळवळ्ळें, बिरमोतीन भरलें म्हणटा वांजेलायचो. तांची बोगणां, तांचे कश्ट दूख पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतीन भरलें. तांची बोगणां जेजूक समजालें, तांच्या बोगणाक ताणें स्पंदन केलें. आनी त्या मरीपात आपूण मोग म्हणलें त्या लोकांक ताणें उगडापें केलें. जेजून त्या लोकांक उगडापें केलें मोगाचें. गोवळीनातल्या शेळये बरी ते शिमटोन आसले आनी त्या देखून तांकां जेजून मोग दिलो, तांचो मोग केलो. तांचे थंय ताचें काळीज बरोवन आयलें, ओमतोन आयलें. आमचेय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत जियेतना, आमी वाड्यान जियेतना कश्टांतल्यान ते निराशे जाल्ले ते दुखी आसतना तांची बोगणां समजा जाय मोगाचें. त्या बोगणाक आमी स्पंदन करी जाय. आमचेय काळीज हें पुरो पळोवन, हेरांचे कश्ट दूख पळोवन, हेरांची बेजाराय पळोवन कळवळाची आमचे भितर बिरमोतीन भरा जाय. आनी हें बिरमोत हेरांक स्पंदन करूंक आमकां आदार दिलें जाल्यार खंडीत देवाचो मोग आमचे थंय आसा. आनी आमचे मारीपात देवाचो मोग हेरांक वालता म्हणलें आमी समजता मोगाचें. हें दुसरें. तिसरें जावन आसा, देवान इतलोय मोग केलो की त्या लोकांक देवान सोलोवन व्हेलें, तांकां मुखेलपण दिलें, त्या लोकांक मार्गदर्शन दिलें. आमी वांजेलांत पळयलें, गोवळीनातल्या बकऱ्यां बरें शिमटोन आसले, तांकां कोणी नातले. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक येताना थंयसर आसले मुखेली स्वार्थी जावन आसले. तांचे बरेपण आशेतले, हेरांचे बरेपण आशेतले नातले. तांकां मार्गदर्शन दितात आसले, पांचव्या सोरोवाक आपण व्हरतात आसले, कोणी नातले. आनी जेजू असल्या लोकांक तांकां मार्गदर्शन दिता, मुखेलपण दिता, तांकां कितें जाय तें दिवंक प्रयत्न करता. तांच्या जिवितांत तो तांकां नीज जावन स्पंदन करता मोगाचें. असलो मोग हेरांक एक मुखेलपण, हेरांक एक मार्गदर्शन दितात आसले, हेरां सांगाता रावतात असलो मोग आमच्या देवाचो जावन आसलो. त्या देखून आमचो देव मनीस जाल्लो, आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमचे सांगाता. कित्याक आमचो मोग करूंक, आमकां सांगात दिवं, आमचें जिवीत सोलोवन व्हरच्या खातीर आमचो देव मनीस जावन आमच्या सांगात आसा. केदें व्हरतें भाग आमचे मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या क्रिस्मसाच्या काळार ओत्तू मिस्तेर, देवाच्या मोगाचो मिस्तेर आमी नियाळ करनासा मोगाचें न्हू. हें तिसरें जावन आसा. चवथें जावन आसा, देवाच्या मोगाक असाध्य म्हणलें खंयचेय नातलें मोगाचें. देवाच्या मोगाक असाध्य म्हणलें खंयचेय नातलें. त्या सिसांक थंयसर असाध्य म्हण आसलें. आनी त्या देखून जेजू लागीं येवन कितें म्हणालें, हाळे सांज जाली, काळोख पडून आयलो, आमी तांकां दान सोडया. खंय मनी वचून तांकां पोटाक कितें जाय तें खावून दित, हाडून दित मोलाक. आमचे लागीं हांगा कांय ना. पूण जेजून कितें म्हळें, तुमीच तांकां कांय मनी खावंक दिया. तुमीच तांकां कांय मनी खावंक दी जाय. कित्याक जेजू कितें करता म्हण ताका कळीत आसलें. आनी ताका खंयचेय असाध्य म्हण नातलें, ताका कळीत आसलें मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून जेजूचो मोग वा देवाचो मोग तसलो. त्या देवाच्या मोगाक आमच्या जिवितांत काळोख जालो, रात जाली, सांज जाली वा उज वाडलें तें ना.
हर एका घडये तो मोग वालता आनी तो मोग आमकां बरेपण करूंक बरेपण दिवंक शकता आनी ताचें एकच चिंताप एकच आशा आमी बरें नासा जाय आनी तो सोलो मोग आमच्या देवाचो मोग मोगाच्या न्हू त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी कुटुंबांत जी येताना बोवारी जी येताना असाध्य म्हणलें खंयचें आसूं नजो वी नीड टू रेडी ईच एंड एवरी मोमेंट टू रीच आउट द अदर पर्सन टू हेल्प द अदर पर्सन आनी एकल्या पावो आनी एकल्याच्या गरज जांबावो वी नीड टू बी रेडी ऑल द टायम आमी तयार आसा जाय मोगाचें न्हू आमचो मोग तसलो जाय तसल्या मोगान आमी भरलेलें जिवीत जाय आनी पांचवें निमाणें मोगाचें न्हू मोगाक ल्हान आसलें व्हडलें जाता ल्हान संगती व्हड जावंक पावतात आनी आजापां अद्भुतां करूंक शकतात मोग आसल्यार ते देखून हांव बज्जोडी कुटुंबा जिणे केंद्रांत आसतना हांव केन्नाय मनशा आसलें व्हंकल न्हवऱ्या काजू जावंकच्या त्या जोड्याक मोग आसा जाल्यार पेजय जाता चटणी जाता वा लोणचेंय जाता मोग आसा जाल्यार हर एक दीस मांस मसली जाय जेवना कितें आमी सुदारशीत हांव ते देखून आयच्या वांजेलार पळया त्या ल्हान संगती खाली ते एक 5 उंडे 2 मसल्यो जेजो पावलें ल्हान संगतींत जाप जालें अद्भुत जागलें आनी वांजेल म्हणटा दादलेत 5,000 तर तुमी चिंता कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या काळार स्त्रियो इतलो हरिहरीनी जेजूचो पाटलाव करतालो दादले 5,000 जाल्यार स्त्रियांचो सांगो भुरग्यांचो सांगो कितलो आसलो तर जेजून आजाप करून कितल्या लोकांक जेवण दिलें म्हण तुमी चिंता खाली 5 उंडे 2 मसल्यो त्या देखून मोगाचें न्हू ल्हान संगतीनी देव वर्तें करूंक शकता आजाप करूंक शकता अद्भुत करूंक शकता थोडे फुडें आमी म्हणजे म्हजे लागीं खालें आसा म्हजे लागीं कितें आसा हें खंय पुरो हें कोणाक पुरो हें कितें करूंक जाता पूण मौन आसल्यार मोगाचें न्हू बरें मौन आसा उदार मौन आसा तितलें पुरो आजाप जाता अद्भुत जाता मोगाचें न्हू त्या देखून दिल्ल्यान आमी घेता आनी दिल्ल्यान कांय उणें पडना मोगाचें न्हू हें सत जावन आसा हें सत जावन आमी पोरण्या चल्ल्यान ती आमी पळयता त्या विधव स्त्रियेन तिच्या बरणींत इल्लेशें तेल इल्लेशें पीठ आसलें आनी एलिया प्रवादी म्हणटा म्हाका एक बाकरी करून हाडलें आनी पिवंक इल्लें दी आनी ती म्हणटा म्हजे लागीं इतलेंच आसचें पूण पुरो तूं म्हाका पयलीं हांडी म्हणटा आनी तिणें फातयेनीन बावार्थान व्हरून दिलें आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा त्या बरणेंत तेल उणें जावं ना आनी तें पीठ मुग्दो ना कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आनी तेंत गब्रियल बडवेन मुरयेक इस्बी हाडिल्ल्या वेळार सांगलें ती उतरां देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून म्हाका उडास येता कोलकाताची तेरेजा सांत तेरेज मादर तेरेजा तिणें म्हणलीं उतरां द लिटल थिंग वेन यू डू विथ आउट ऑफ लव मिराकल्स विल हॅपन बरेंपण जाता त्या देखून ल्हान संगती मोगान करतना त्या देखून मोगाचें न्हू आमी ल्हान ल्हान संगती आमच्या बोवारी आसच्या कुटुंबांत आसच्यांक मोगान करतना आजाप जाता अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू आनी आमच्या जिवितांत कांय उणें पडना बरोवन ओमथोच्या मापान आमकां मेळटा तर आज ह्या देवाच्या उतरांचो दोनी वाचपांचो आमी नियाळ करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव जावन आसा मोग आनी तसो मोग हांगासर आसा आनी थोड्याच घडयेनी आपणाक ते मोड परात त्या दिसा आमचे खातीर मनीस जालो आपणाचें देव सैम सावन हांगा आयलो आनी आज तसो परत ताका मोड न्हू आमकां दिता आमचे थंय येता आमचे थंय वस्ती करता आनी त्या मारीपात ताचो मोग तुजे थंय म्हजे थंय कितलो गी म्हणलें तो उगडाप करता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देवाचो मोग आमी अनुभव करया त्या देवाचो मोग आमी साखया मोगाचें न्हू आमी मोगाचे मनशां जावन परिवर्तन जावया आमी एकामेका खातीर त्याग साक्रिफीस करूंक आमचें बरें मन उदार मन दाखोवंक आमी प्रयत्न करया आनी हर एका दिसा जें कितें आमच्या कुटुंबांत जें कितें आमच्या वाड्यान जें कितें आमच्या बोवारी आमी करता त्यो ल्हान ल्हान संगती मोगान करया आनी त्या मरीपात आमच्या जिवितांत असर्या अद्भुतां अनुभव करया आमचें जिवीत नंदन करया आनी तेच करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सोमयात हांव आमी जोन घेवया आमीन हाडनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदाकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता
स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काणिक मोगाची होत आमचेर कुरपेशी व दैविक देणी सर्गीची म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमे आमच्या नका पसयच्या हाताक सरस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा घेवन धर्मदूतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. तेच सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल दे. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी ती सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयान. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगन पातकाचें बोक्साणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun purgatoria. जेजू मेलो, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडया, तांच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाच्या माय सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदुता सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोमयान बापा गुलो मारूं बापाचो मोग अनुभव करूंक शिकयला. अपूर्बायचे मागणे आमकां दिला, तर त्याच मागण्या मारी बापा गुलो मारया. बापाच्या मोगाचे अनुभव करून सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतले सुटय आनी सर आखादांतले, विघ्नांतले, वायटांतले, पिडेशिडेंतले आनी सर तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. कित्या रसवडके पतवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनात. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचो संकेत जावन सुमयाची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप आमच्या मोगा खातीर कुर्साक वेंगमान आमकां जिवी दिल्ली इस शेळी
तर या शेळयेच्या जेवणाका पयला आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोजे मास करे काळ साकून पळया गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्या तान बागया मोच्या रक्तान आमचे काळी सत्रेका जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयत आसा तुका घेवन ओडाशेता आमचे काळी सत्रेका जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयत आसा तुका घेवन ओडाशेता. कोण मोजे मांस खाता रगत मोजे पियेता तो मोजी सवे रावता हांव ताच्या सांगात आमची काळीज अत्रेकता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयत आसा तुका घेवन ओडाशेता आमची काळी सत्रेका जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयत आसा तुका घेवन ओडाशेता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा बगेन जोता देवाच्या सैतेवन मरना बसून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडये रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाचेनो सांजूद ता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा परत एवढे तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 तावन कुमसारा 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हांगासर जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयात. गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसांत वा तेसावांक दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. कावन्सिलींग आनी इतर समस्या मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें फोन कर हांगासर येवयेत. तशेंच आयचे दिसाय थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कोणायकी कितेंय दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबले कुमगार खाजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया.
सर भक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागतले हांव मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक डॉक्टरां नर्सां हांगासर आश्रयाच्या बिल्डिंगाच्या क्लासरुमांत आसात कोणाय की होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार आराधना वेळार वशेत नोवेना वेळार वशेत वा मिसा उपरांत आराधनेनी जाल्या उपरांत ही मेळोवंक अवकाश आसा जेवणाक दान दिली हांव नांवां वाचतां आश्वीत प्रियांका डिसोजा पहिल्या वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्नीगोळी आयचे दिसाचे नॉनव्हेज जेवण स्पॉन्सर केला ब्रिजी डिसोजा देवदीन विलियम डिसोजा उगडासाक 8व्या वर्साच्या उगडासाक आयचे दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केला जोरम डी आल्मेडा किन्नीगोळी नतानियल आल्वा किरेम सुमन अँथनी फर्नांडीस किन्नीगोळी मेबल डिसोजा किन्नीगोळी प्रकाश काब्राल सुरतगाल हॅरी पिंटो पांगळा मॅक्सिम सोनिया डिसोजा किन्नीगोळी फियोना जैसन लोबो पवित्र गालजावाडो तरी कोण ह्या सुमेस्तनी नांवां वाचली हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवची तुमची मानाची वात तुमी म्हजे जावन घेजय म्हूण उपकार मागता सकणा मी दिबी गेल्या सांजू दुता देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलोन वरया पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाऊ बहिणीनो सर्गी सोम सोमोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बगेन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोर विनंती करता सांजू दुता देवानी एरसान बघ प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया सोमियान जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदत जूद तात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता बगेवन तात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां करसो आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेलेसो खरो मोग वाडय आतां आमी बागेवन जूद तात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक खुशाबारपणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन सांजू दुतात देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन नासलेल्या बगेवन जोतात देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाधारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातयेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज सभा जणांनी हांगासर ते सवा मागणी दान दिल्यात जर तर तुमची ते सवा हांगासर आसा वाचता तुमच्या
नांतर तुमच्या काल जमनांनी कितें त्या सवां घेवन ह्या पवित्र थाळार आसा सकट त्या सवां ह्या घडये सांजूद उतात देवाच्या मजतेन सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून मागया कित्याक ह्या पवित्र थाळार जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां घडटा सांजूद उतात देवाच्या मजतेन असाध्य आसलें साध्य जाता तर ह्या व्हडा पातयेन भक्तीपणान ह्या घडये आमी मागया 14 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एकल्याचें हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावचे खातीर 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 8 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर एकल्याचें युरिनरी इन्फेक्शन गूण जावचे खातीर तेगांचो जागो बऱ्या आम्हाला विकून वेचे खातीर एकल्याचे वेरिकोस वेन्स गूण जावचे खातीर एकल्याचो बांतेर बऱ्यान जावचे खातीर एका घरांत बरें उलोवणें आसचे खातीर 100 रीण फारीकरची आदार आनी कुरपा मेळचे खातीर 8 जाणांक आमाल पियोन सोडून कुरपा मेळचे खातीर 11 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय मेळचे खातीर एकल्याचें बेपयस जावंक आनी भावार्थान थीर रावचे कुरपा मेळचे खातीर दोगांच्या जाग्याचे समस्या पयस जावचे खातीर तेगांक एलर्जी शेड आनी कोंकली गूण जावचे खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर तेगांक हाताबायची गांठी दूख गूण जावचे खातीर एकल्याचे मायग्रेन प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याक वैट एग्जाम क्लियर जावची कुरपा मेळचे खातीर एकल्याक पैना वेळार राखून व्हरची कुरपा मेळचे खातीर एकल्याक माट मंत्रादान पयस रावंक कुरपा मेळचे खातीर 100 परगांवांचे विजा भाव जावचे खातीर 7 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भाव जावचे खातीर एकल्याची तकली पडापड गूण जावचे खातीर एकल्याक क्रियाटीन लेवल नॉर्मल आसचे खातीर गूण जावचे खातीर एकल्याचो बावळो दूख संपूर्ण गूण जावचे खातीर आनी 22 जाणांक तांच्या प्रत्येक त्या सावां खातीर मागो सांगला मोगाचे न्हू ह्या सर्व त्या सावां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन सकाळींच्या मिसा उपरांत एक बहीण तिच्या पुता खातीर तरणाट्या खातीर विशेश तरान मागो सांगला कॉलेजीक सारके वचना हांव एक मारता वायट संगतींक तो बली जाला ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक परिवर्तन जावच्याक जिवीत बरें जावचे खातीर आमी मागया आनी एक आमचो भाव न्यूझीलंड जावन हांगासर आयलो ताका एक फावती सैरीक लाभच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या तरणाट्याक एक ताक देवान ताचे खातीर तयार केली विंसून दवरलेली तसली चली मेळच्याक तसो फुडार नंद जावचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू एका कुटुंबाक बरें घर जागो मेळचे खातीर मागून सांगला तांचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू एका भावाक ताच्या कामान प्रमोशन मेळचे खातीर मागून सांगला ताचे खातीर आमी मागया तशेंच 7 जाणांनी एका स्त्रियेन तेज्या आवय खातीर भयणी खातीर कुटुंबा खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला तिच्या खातीर आमी मागया सिसिलिया सेरावाय आमच्या भयणीच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर तांच्या सगळ्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया विशेश तरान सोमयेची कृपा सगळ्या तांच्या कुटुंबान वालचे खातीर आमी मागया आनी एका पुताक वा भुरग्यांक बरेपण लाभचे खातीर परगांवां वयची विजा सगळें क्लियरन जावन वेगळी मेळच्या ते स्त्रियेक परगांवां वचोंक सगळे विजा मेळचे खातीर तिणें मागोवंक सांगला तिचे खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू 7 जाणां ह्या पवित्र थाळाक येतात मागोवंक सांगतात भुरग्यां खातीर भुरग्यांच्या देण्यां खातीर मागोवंक सांगतात हरी एकल्याची ते सवां ह्या घडये म्हज्या उडासाकेर नातली येतेली हरी एक ते सवां सांगी हांवें वाचून सांगली सक्कड ते सवां सोमयाच्या पांयतळ समर्पण कितें तुमच्या काल जमनत आसले तुमच्या अत्रेक तुमचे दूख बेजाराय सक्कड ते सवाय सांजूद उतात देवाच्या मजतेन सोमयाच्या पांयतळ समर्पण करून ह्या घडये आमी मागया मोगाचे न्हू Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Jesu. Mahima tuka sumian Stuti Jesu. tuka sumian Jesu. tuka sumian Jesu. Naman tuka sumian Naman Jesu. tuka sumian Jesu. Oglap tuka sumian Jesu. tuka sumian Jai Jesu. Jai tuka sumian Jai Jesu. tuka sumian Pranipa Jesu. tuka sumian Pranipa Jesu. tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 सोमयान जेजू तुझे सकत या घडये या पवित्र थाळार वाळई सोमयान जेजू तुका साध्य म्हणल्यार गंजेना बातयेता बरो वसता तुझ्या अगणित पदवेचेर महिमेचेर सत्तेचेर बरो वसता आनी तातूंत ह्या सकट भाव भयणी तांचे ते समा तुझ्या पांयतळ समर्पण करता हरी एकल्या की भाव सोमया बरी भलायकी बरेपणाचे जिवितांत लाभय
आणि आश्चर्य तांकां फावो कर तांच्या काल जमान्याच्या अत्रेक तांकां फावो कर तांच्या कुडींत तुजी सकत दैवीक सकत वाळोवन दी तुजी गुण करची सकत वाळोवन दी बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभोवन दी प्रत्येक जण हांगासर आसलेल्या तरणाट्यांक युवा जणांक आपोड तांकां बरी भलायकी बरेपण दी तुजी गुण करची सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी तांकां आपोड तांकां बरें जिवीत बरो फुडार सगळे तांची जिवीत नंदन कर म्हणटा टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus heal Lord Jesus touch them Lord Jesus apod समयान apod संजूद तातेवाच्या मजत तुझ्या मुखार पर जोडून त्या मजतीची सकत पर जोडून द्या आणि आम्हाला बाल बरे म्हणायचा वाळून दे bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them anoint them Lord Jesus apod समया apod bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सकळा मी दिमी घालया म्हज्या मतीर काळो कान म्हजो भावात दंडलो बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरोवस दिवचे केरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे नांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर दोळे धांबिया ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभचें तें बरेंपण आत्मीक ग्रेस्तकाय कुडीची भलायकी बरेंपण मोतीक समाधान संतोष आनी सगळीं आश्चर्यां अद्भुतां हें बरेंपण वळखून घेवया धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक खासाराचें तांचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक युकेचे इंटरव्यूंत सिलेक्ट जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता सौगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता एका भुरग्याक ताप शेळ खोंकली सुटका लाभल्या खातीर अर्गां दितात आनी 12 जाणां तांकां मागल्या विशेष उपकार लाभल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात आमी आमच्या काळजांत धांवन देवान आमकांय केल्लें बरेंपण वळखून घेवया प्रत्येक जावन हांगासर आयिल्लेल्या मारिपा शांती समाधान आत्मीक बरेंपण संतोष लाभता ह्या सकट बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाच्यान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्त जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक भाव ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आणि गुडी आत्म्याची गटाई दी म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सभा आमी तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू दयाळ बापा फावो ते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव
तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्पर हांगासर जमलेल्या हांगासर नातल्या सक्कडी युवा जनांक तुज्या पांयान दळ समर्पण करता राष्ट्रीय युवा जनोत्सव दीस संभ्रमच्या ह्या वक्ता ह्या सक्कड तरणाट्या बेसावांनी बरी भलायकी बरेपण दी तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुझ्या पुताच्या जल्मा मरिपात या संवसाराक आयली शांती समाधान सोडवून आख्या संवसारात राज जावन दी झुजांची मोडा नितलोवन दी झुजां खंय तर सोलोवन आसा ती बंद पडोवन दी आनी त्या मरिपात शांती समाधान राज जावन दी म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारण्ये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रतनी बरोशा तुका मिलो मारता आमी पद सेवेची बाळका या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शेकाय ते तुझे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे उजे सदैव पावस जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे तुला मी अंकारी मरिये बघेवन ते देवाचे मामा वसो विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसूंक शकत पिडेस्त बसोद मागणे त्रिएक देवाची मजत या सक्कड पिडेस्त भावनाच्या कुडींत जिवितान वाळोवन दी म्हण मागया आनी ह्या सक्कड आमच्या कुटुंबाच्या वळखीच्या मोगाच्या पिडेस्त भावनांक आमकां कितें पिडा आसा जाल्यार त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण कर त्रिएक देवाक महिमा दिवन सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडोवन दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्तुंच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचेर दाळ दिश घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेनली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वेंग सोमयाचे नवी आमचो आधार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दाळ सोमया बावर्तनच्या बसोवन धरा तुझे मीत मेहनतलेले दाळ मी मागता पिडे शिडेन कोस्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजान बसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दायन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दाळ समी सदांच तांचे सांगात राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवन दे जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवन आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोन तो तुमकां मैपासान आनी काकोतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवाचो एकलोच पोत जेजो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सगळे रावून तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण कर देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसपण उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आनी सर पदवेदा देव बाम आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आनी सदांच तुमचे सांगाता रावो दिंबेर समी रावया मुकलो वेळ आराधनांत आमी करसूंच सोमयाक आमी सांगात दिवया सोमयाचो मोग आमी सांगया सोमयेची बेसावां आनी प्रत्येक जावन ताची गुण करची सकत आमच्या कुडींत आमी अनुभव करया ह्या सोमयाक स्वागत करून गीत आमी गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार पाली पोराशा नमो नमो सोडवून दारा सक्रामेता दमकारा
रक्षा नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्या रूपाली पोनशा नमो नमो सोडवोंदारा सक्रमेंता रक्षा सर्गीचो देव मनीस जाल्लो इम्मानुएल ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आपणाचे देव सैम लिपोवन मनशा बन घेतिल्लो ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आजार आसा त्या सुमयाक आपोवया आमचे संगे रावोंक तो आशेता आमकां मोगान तो भरता ताकाच आमकां तो उपसून दिता समर्पण दिता सुमयाचो सांगात आमी बगुया उंड्या रुपार आसच्या ताका वळखून आमी घेवया आमचे जिवीत ताका समर्पया आनी त्या सुमयाक आमी आराधन करया नमन करया सर्गीचो देव तूं आमकां मेळूंक रावला देव पोळी पोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला सर्गीचो रूप तूं आमकां मेळूंक रावला देव पोळी पोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता उंड्या रुपार तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनाशा नमो नमो सोडवोंदारा सक्रमेंता रक्षा मोगाल पवन आनी भयणीनो जिणयेचें सुख दूख ताका सांगोंक आमी आयल्या ह्या सुमयात हांव बसोवन बरेपण सोडूंक हांगासर रावल्या तर आमी आपोवया ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये ह्या आराधना वेळार आमकां हरी एकल्याक भेट आमकां हरी एकल्याक आपोड आमकां हरी एकल्याक गुण कर तुज्या बेस्तांवांनी बरो कुरपेन बर जेजू ये आमकां लागीं ये तुज्या कुरप्या भांडारान आमकां बर सोमया म्हणून आमी उलो मारया आनी आमचें सुख दूख ताचे कडेन सांगया मोगाचें न्हू जे कितें सुख दूख घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्या ताचे कडेन उलया एक घडये तुमचे काल जाणटावन तुमचे सुख दूख ताका सांगा तुमची खंत बेजाराय ताच्या मुखार दवरा तुमची पिडा शिडा ताच्या पांयान तळा समर्पण करा सुमयेची गुण करची सकत ताची बुजावणीची उतरां आनी ताचो निरंतर सांगात ह्या घडी आमी बगुया मोगाचें न्हू आनी ह्या सुमयाक आमी आराधन करया नमन करया स्तुती करया आमकांचो त्या सुमयाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू जिणेची सूख तुका सांगूंक आयल्या तुजी तोंडू सोड आशेव हांगा रावल्या जिणेची सूख तुका सांगूंक आयल्या तुजी तोंडू सोड आशेव हांगा रावल्या ये जेजू आमकां मेळोंक तुये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवं ये जेजू आमकां मेळोंक तुये तुजे कृपेचे देण्या
Gesù Cristo Undiario parli bonascia Namo Namo Sudvandara Sakramentam Karaksha Lagi सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून आमी विस्त्रातां आमचे जिणयेची गोडसाण सोम्या कित्याक तुजो सांगात दिल्यार तूं आमचे सांगात आसल्यार कितेंच बेंबिरान ना संतोष आमकां जाता तुज्या दर्शना मारिपात तेगून तुज्या पवित्र स्पर्शान आमकां हर एकल्यागे बर सोम्या आमचे सांगात राव या आराधना वेळार आमच्या जिवितांत हर एका घडी आमचे सांगात राव आमच्या सांगात रावचे खातीर तूं देव मनीस जालाय इम्मानुएल जालाय आमचे सांगात राव आमचे जिवीत सोलोन व्हर ह्या सोम्याक आमी आपोवया नमन करया आमची जिविताची कोडसाण आमी सांडया मोगाच्या न्हू कितें कोडू घडता तर विस्त्रोवया एकामेकाक आमी बगसिया कितें आसा जाल्यार सोम्याची गोडसाण आमी सागया त्या गोडसाणेन आमचे जिवीत आमी बरया आनी त्या मारिपात आमच्या जिवितांत आज्यापा अद्भुतां बरेपण आमी अनुभव करया मोगाचे न्हू लागी सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण तुजी संगी रावून विस्तारतां जिणे गोडसाण लागी सरतां सोम्या सागतां तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विस्तारतां तुजी गोडसाण संतोष जातां आमी घेवन तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या स्पर्शान संतोष जातां आमी घेवन तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो तुका सोम्या या उंड्या रुपार लिपोनस्या नमो नमो सोडवंदारा नमो नमो तुका सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमचे खातीर रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत रक्षा हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो समेस्त आमी बसया. नव्या वर्साची सुरवात आमी केल्या. नव्या वर्साचें पयलें आराधन आयचे दिसा ह्या पवित्र तळार हांगासर भक्तीक हांग क्रिस्मसाच्या काळार आमी आसा मोगाचें न्हू. देव मनीस जाला आनी मनीस जाल्ल्या देवा सांगाता आमचें वरास आमी सुरवात केलां आनी तो देव आमचें सर्वस्व जावन आसा. ते देखून उगडापान पुस्तक अध्याय 22 वाक्य 13 म्हणटा हांव आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमानो आरंभ आनी अंत. ते देखून मोगाचें न्हू आरंभ आनी अंत पयलो आनी निमानो तो. आमचें सगळें जिवीत ताचें आमचें सगळें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें मोगाचें न्हू.
आल्फा आनी ओमेगा तोच जावन आसा मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 41:4 वाक्य म्हणटा, हांव सर्वेस्पर प्रथम आनी अंत पर्यंत आसतलो तो हांवूच. हांव प्रथम आनी अंत पर्यंत आसतलो हांवूच तो. सोमी म्हणटा, सोमी ओळखून घेता, आमच्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत आमच्या सांगाता रावचो, आमचे सगळें जिवीत चलोवन वचो. इसाया प्रवादी अध्याय 44 वाक्य 6 म्हणटा, सर्वेस्पर इस्रायलाचो राय आनी ताचो सोडवणदार दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवूच प्रथम आनी हांवूच अंतीम, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. त्या देखून आमचें जिवीत चलोवन वचो, ह्या देवा भायर दुसरो देव दुसरो ना, हो एकलोच. त्या देखून मुखलें सगळें वरास आमचे सांगात रावचो, आमचें सगळें जिवीत चलोवन वचो, मेटां मेटांक आमकां सांगात दिवचो, आमी पडलेल्या वेळार आमकां उखोवचो, आमची दुखां पुसचो, निरंतर सांगात दिवचो, ताची दैवीक सकत गुण करचे सकत आमच्या कुडींत आमच्या जिवितान वाळोवचो. वत्तू सोमी आमच्या मुखार आसा, त्या सोमया मुखार आमी आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया, सगळे आमी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. परत ह्या काळजान तावन त्या काळजा कडेन आमी उलोवया. पापा फ्रांसीस तेंत म्हणटा, मागणें म्हळ्यार ह्या म्हज्या काळजा तावन ह्या सोमयाच्या काळजा कडेन उलोवचें. त्या देखून उलोवया. ह्या काळजान कितें दूख, बेजराय, कश्ट, समस्ये, पिडा शिडा आनी आसा सगळें बेबिरान सगळें त्या काळजा कडेन सांगया, त्या काळजा कडेन उलोवया. तें काळीज कळवळ्ळें आयच्या वांजेलान आमी पळयलें, त्या लोकांक पळोवन बिरमोतीन भरलें काळीज तें. त्या देखून त्या सोमयाच्या काळजा कडेन आमी उलोवया. आमकांत त्या सोमयाक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें सर्वस्व सोमयाक आमी भेटोवन दिवया. कीर्तन 91 वाक्य 1-2 अशें म्हणटा, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, कितें म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. मोगाचें आमचे दोळे धांपून आमचे दोनी हात काळजाचे दवरून ह्या सोमयाक इंत उतरांनी आमी म्हणया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, आनी म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, आनी म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या देवाचेर विश्वास दवरतना ह्या देवाक आराधन करन आमी म्हणया, तुमची जबाब तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं देवाचो पूत, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं देवाचो पवित्र जन, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं देवाचो सेवक, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं बसयलेलो सोडवणदार, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं क्रिस्त, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं आमचो सोमी आनी धनी, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं आमचो दैवीक वैज, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं आमचो बरो गवळी, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं शांतीचो कुवार, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं आमच्या आत्म्याचो धनी, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं दयाळ आनी कोणवळो, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं मोगाळ आनी समाधानी, तुका आमी आराधन करता सोमया जेसू. तूं
आमचो बरो आनी मोगाळ इश्ट तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तूं वाट सत आनी जिवीत तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तूं बोगसानेचो सागोर तुका आमी आराधन करता सुमिया तूं जेजू संवसाराचो उजवाड तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तूं मनीस जाल्लो सर्गीचो वंडो तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तूं आमच्या जिविताचो बरवसो तुका आमी आराधन करता सुमिया तूं जेजू आमची हरी एकल्याची बाचावी तुका आमी आराधन करता सुमिया तूं जेजू आमचो तारोक तुका आमी आराधन करता सुमिया तूं आमची जेजू हरी एकल्याची बुजावण तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तूं आमची सोडवण तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तूं आमचें सर्वस्व तुका आमी आराधन करता सुमिया जेजू तर या देवाक त्रिएक देवाक आराधन करून गीत आमी गावया सक्कड आमी उबे रावया आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मोच्या जेजू महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 मंगळा जेसू आम्ही तुका आराधन करता नामान करता तुझ्या पायांतला आम्ही आयल्या तुझ्या पायांतला आम्ही सरपडला तुका आम्ही नामान करता सुमिया जेजू आमकां हरी एकल्यागे पळय हरी एकल्याची तुजी दाय दखय हरी एकल्याची तुजे काकोल वाळय सुमिया जेजू हरी एकल्यागे आपोर सुमिया तुझे कृपे बेसावानी बस सुमिया तुझ्या दैविक सत्तेन बस सुमिया प्रत्येक जण या भाव बहिणी कितेंय उणेपण आसा कितेंय पिडाशिडा आसा धुवन कर सुमिया या आराधना वेळा विशेष तरेन आपोर सुमिया आपोर खाद्यम जेजू आपोर सुमिया आपोर धुवन कर सुमिया तुझे दैविक सत्तेच्या कुडीन वाळय सुमिया जेजू तुका समर्पण करता हरी एकल्यागे समर्पण करता आपोर सुमिया प्रजनक राव सुमिया आपोर सुमिया जेजू आपोर सुमिया जेजू आपोर सुमिया जेजू आपोर सुमिया जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समेस्त आमी बसया मोगाचें आज आमी आयकले हेच्या पयल्या वाचपांत देव जावन आसा मोग आनी तसो मोग तो खरो मोग मोगाचें न्हू
सैला पासो मोग बायलो मोग न्ही मोगाचे न्हू तसो मोग काळजाच्या गुंडायचो तो मोग जावन आसा आनी मस्तबडी तसो मोग आमच्यान आटापूंक साध्य ना. वी आर नॉट एबल टू इमॅजीन द लव ऑफ जीसस टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. आमचे हर एकले थंय तो मोग कितलो व्हरतो कितलो बळवंत म्हणलें आमी साकोंक समेत आमी साकणाव तितलो आमचो हर एकल्याचो मोग करता मोगाचे न्हू. वी नीड टू बी प्राऊड ऑफ दॅट वन. आमकां हा अभिमान बघाचे म्हजो मोग करचो म्हजो सोमी आसा, म्हजो मोग करचो म्हजो देव आसा, म्हजो मोग करचो म्हजो राय आसा, म्हजो मोग करचो म्हजो सर्वस्व जावन आसो, म्हजो जिविताचो दातार म्हजो सोमी आसा म्हणलें आमकां हर एकल्याक बोगाचें मोगाचें न्हू हर एकल्याचो आमचो मोग करता तो. किर्तन 103 वाक्या 8 तावन 13 पर्यंत अशें आसा मोगाचें न्हू. एक घडी हांव वाचता. तसो मोग आमचे थंय कितलो व्हरतो कितलो बळवून म्हणलें हें आमकां समजूंक प्रयत्न करता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना, आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाशा तितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतेल्यान ताचो मोग. उदेंत अस्तमते जावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतेल्यांची दया करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो कितलो मोवाळ कितलो मोगाळ कितलो सोंसणीक कितलो उदार. आनी किर्तनगर म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे आमचे ते वेव्हार करिना. जर तर त्या प्रमाणे वेव्हार केल्ले आज हांगा कोणी आसचे ना खाली भांग आसचे. आमचे थंय कितली काकुळट कितलें उदार म्हूण एका जसो बापूय आपल्या जे भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आमची दया करता. एका बापाय बरी बापायचें काळीज ताचें आमचो हर एकल्याचो मोग करता. त्या मोगान आमकां सांबाळटा मोगाचें न्हू. ते देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्या 5 तावन 6 म्हणटा दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणा हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी ताका म्हणा जाय सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशान म्हाका कितें करूंक जायत. सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशान म्हाका कितें करूंक जायत. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचेनो ही उतरां म्हजे सांगाता एक बडी म्हणूंक जाय तुमी. कित्याक आमी म्हणलें हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देवाची उतरां त्या देखून त्या देवाक आमी म्हणया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना. कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशान म्हाका कितें करूंक जायत. मनशान म्हाका कितें करूंक जायत. सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना. कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशान म्हाका कितें करूंक जायत. मनशान म्हाका कितें करूंक जायत. मत्तेव सुवांजेल अध्याय 10 वाक्य 28 त्या देखून म्हणटा कुडीचो जीव काडतेल्याक भियेनाकात. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडास नाश करूंक शकतेल्याक भिये. आमची कूड आनी आत्मो दोनी नाश करूंक शकचो आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमया मुखार आसा. आमी कोणाय की भिये जाय म्हणना. ताचेर विश्वास ताचेर पातयेनी दवरल्यार ताचें नांव उलो मारल्यार आमकां कांय उणेपण ना मोगाचें न्हू. त्या देखून सोमयाचें नांव आमी तें उलो मारया. सोमयाच्या नांवाची स्तुती करया. त्या सोमयाच्या नांवाक महिमा दिवया. कित्याक आमकां बरो करचो देव, आमकां निरंतरी सांगात दिवचो देव, आमच्या जिवितान आमच्या बगलेक आसो देव आमच्या मुखार आमच्या सांगात आसा. तर सगळें आमी उबे रावया. थाळयो भेटून संतोषान आमच्या काळजा मनांत लावन सोमयाचें नांव आमी गाजोवया. त्या
त्या नांवाक स्तुती महिमा दिवया, कित्याक ह्या नांवा मारिपात आमकां बरेपण लाभता, आमच्या जिवितांत आशिर्वादां वालतात, आश्चर्यां अद्भुतां ह्या नांवा मारिपात आमच्या जिवितांत करता. तर त्या नांवाची महिमा आमी गावया. सोम्याचे नाव आम्ही गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोम्याचे नाव आम्ही गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. कितलें बरें नांव ताजें, सोम्याचें नांव. सगळो लोक गाजता ताका, सगळ्या गांवांत गांव. संवसारांत ताजें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखानो देखून आमी त्या नांवाक महिमा दिवया, त्या नांवा मारिपा जाल्लें बरेंपण वळखून घेवया, त्या नांवाची स्तुती आमी करया. कितलें बरें नांव आमच्या सोमियाचें नांव. सगळो लोक गाजता ताका, सगळ्या गांवांत गांव. सांगाता कितलें बरें नांव आमच्या सोमियाचें नांव. सगळो लोक गाजता ताका, सगळ्या गांवांत गांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखणूक देखून गायता हांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखणूक देखून गायता हांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोम्याचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें तें व्हरतें नांव. मेल्लेल्यांक जिवन दिल्लें तें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटी हाडल्लें तें पवित्र नांव. ह्या नांवाक उलो मारतना आमच्या जिवितांत कितलें बरेंपण घडलां, कितलें आश्चर्यां अद्भुतां घडल्यांत आमचें जिवीत ह्या नांवाच्या बळान चलत गेलां. सोम्याक आमी अर्घ दिवया, सोम्याचो उपकार आमी आठवया, सोम्याचें नांव आमी नांवाडिया. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव. सांगाता सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जिवन केल्लें पवित्राचें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. मेल्लेल्यांक जिवीत केल्लें पवित्राचें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावाक महिमा दिवून स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमेस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सुमी आमच्या जिविताचो धनी. एक सवाल आमी आमकांत विचारूंक जाय. हांव म्हज्या जिविताचो धनी गी, म्हजें जिवीत सोलोवन व्हरचें हांवें गी. हांव म्हज्या जिविताचो धनी गी, म्हजें जिवीत हांवें सोलोवन व्हरचें गी. थोडे बडी आमचे बोवारी पळयतना तरणाटे थोडे जण मिसना जिवितान मागणें ना. थोडे बडी मिसाक येतात, अर्ध्या मिसाक येवचें वेचें कुमगार ना, इगर्जे भितर मोबायलांक हाडून भायर धांवचें. तर आमी म्हणचें आमच्या जिविताचो धनी कोण?
कोणाक आमचे जिवीत आमी दिलां, कोणे आमचे जिवीत सोलोवन व्हरचे. थोड्यांची जिवीत सोलोवन व्हरचे मोबायलान, थोड्यांची जिवीत सोलोवन व्हरचे तांच्या इश्टा मंत्रांनी कोणेंय, आनी कोणाचें जिवीत कोणें आनी कोणेंय सोलोवन व्हरचें. दुनियान न्हय, हांगासर येता हांव, ताका दिवंक आमकां वेळ ना, ताच्या पांयां तळा बसूंक आमकां बसत ना, जावं आमच्या घरांनी मागण्याक आमकां वेळ ना, बसत ना मोगाचें. तर आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें कोणें मोगाचें. आज मस्त कुटुंबांनी वांटे वांटे, मस्त कुटुंबांनी ना समाधान, मस्त कुटुंबांनी झगडें बेजाराय दूख. कित्याक आज आमच्या कुटुंबांनी देवाक दिवचो जागो आमी दिवंक ना, मागण्याक दिवचो वेळ आमी दिवंक ना. आमींत सर्वस्व जाल्या, आमींत कुटुंबाचें केंद्र जावंक पावल्या, केंद्र व्यक्तीक आमच्या घरांत कुटुंबांत आमी धांवडयलां मोगाचें न्हू. हे मस्त कुटुंबांनी ह्या दिसांनी घडलां, घडोवन आसा. तरी करून आल्तरीच्या जाग्यार टीव्ही आयल्या आनी घरांत टीव्ही सिरियलां आका वेळ चड जाला, सुमयाक दिवचो वेळ जाला. आनी त्या लागून जायते समस्ये, कश्ट, दूख, बेजाराय आमच्या जिवितांत चडला मोगाचें. त्या लागून परत आनी परत विचारूंक जाय, म्हज्या जिविताचो धनी कोण, म्हजें जिवीत सोलोवन व्हरचें कोणें मोगाचें न्हू. सगळें आमी दिवी घालया, सगळें आमी दिवी घालया मोगाचें न्हू. आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात परत आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू. जेरामाया प्रवाद्याची उतरां अध्याय 29 वाक्य आनंद हांव परत उल्लेख करूंक आशेता. कितें म्हणटा सर्वेस्वर, म्हज्या मनांत तुमचे बसत कसली येवजना आसात म्हूण तुमकां कळीत आसात गी. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमच्या केस्ती खातीर, बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर, बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर म्हज्या मनांत कसली येवजना आसात. मोगाचें न्हू, हें नवें वर्स आमी सुरवात केल्या. सुमींत आरंभ आनी अंत म्हणून आमी वळखून घेता आसतना एक घडी बरो आमी आमचें उणेपण हस्करगाय आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत वस्तूंक, मनशांक आमी देव केल्ल्या खातीर, देवाक दिवचो वेळ जागो दिनातल्या खातीर, म्हज्या जिविताचो धनी सोमी ताका सोमयाक वळखून घेनातल्या खातीर एक घडी बरो आमी बोगसांनी आमी मागया. किर्तन 86 वाक्य 15 आनी 16 म्हणटा, तूं सोमया दयाळ आनी काकुळतीचो देव, तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासपणान भरलोलो, म्हजेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजी दया कर, तुज्या सेवकाक तुजें बोळ दी. आमचें बोळ न्ही आमी मागोंक जाय, तुज्या सेवकाक तुजें बोळ दी सोमया. तरी करून कलत्या काळजान, दुखेस्त काळजान, आमच्या पातकाची दूख दन म्हजे सांगात ही उतरां एक घडी म्हणा, म्हजेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजी दया कर, म्हजी दया कर, तुज्या सेवकाक तुजें बोळ दी, तुज्या सेवकाक तुजें बोळ दी, तुज्या सेवकाक तुजें बोळ दी, तुज्या सेवकाक तुजें बोळ दी. आमच्या पातकाची दुखदन बोगसाने आमी मागया, प्राजिताची रीत आतां आमी आदारया. मोगाचें न्हू, सगळें आमी दोळे धांपया. हें पवित्र उदक आमच्या शेणायतना सोमयेची कृपा, सोमयेची काकुळट ह्या उदका भशेन आमचेर वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. आमच्या पातकाची दूख धरया मोगाचें न्हू. काळजांत जावन आमच्या जिवितांत ताका धनीपण दिनातल्या खातीर, वस्तूंक संगतींक धनीपण दिल्लेल्या खातीर ह्या घडये आरंभ आनी अंत जावन आसल्या ह्या सोमया कडेन बोगसाने आमी मागया. भरती जालो जेजू दिता बोलो, दैविकता सोदाळो सर्गीचो माळो. बदल 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 जिणी तुजी बदल, बदल 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 जिणी तुजी बदल. उक्ते करतो काळीज तुझे, सारखे करतो जिवीत तुझे. उक्ते करतो काळीज तुझे, सारखे करतो जिवीत
जिवीत तुझे पदकाक करून वेकीस तूं पाट पदकाक करून वेकीस तूं पाट भक्तीन तूं दर जेजूची वाट भक्तीन तूं दर जेजूची वाट वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैवीक दासो ताळो सर्गीचो उमाळो बदल 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 जिणी तुजी बदल. सक्कड आमी बसया मोगाचे न्हू. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र सांबावलो अध्याय 12 वाक्या 2 म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. ह्या संवसाराची देख न्ही आमचें जिवीत रुपांतर ते देखून मोगाचें न्हू ह्या नव्या वर्सा आमचें जिवीत रुपांतर जाय आमचें जिवीत बदला जाय आमच्या जिवितान बरेंपण जाय जाय मोगाचें न्हू. मुन्यो पुस्तक पोरण्यासल्ल्यान अध्याय 23 वाक्य 26 म्हणटा म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी तुजे दोळे म्हज्या वाटांचेर लायिल्ले आसूं तुजें काळीज म्हाका दी तुजे दोळे म्हज्या वाटांचेर म्हज्या वाटांचेर आसूं न्ही म्हणटा मोगाचें न्हू. तशेंच हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 म्हणटा तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. ते देखून मोगाचें न्हू ह्या घडये सक्कडान दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमी उदारे दवरया. हे नवें वर्स आमी सुरवात केल्या आसता ह्या देवाक आमकांत आमी समर्पण करया संपूर्ण तरान समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें समर्पण आमी करया ह्या घडये देवाक. ह्या नव्या वर्सा ताणें आमकां सोलोवन व्हरचें आमी न्ही तो आमच्या जिविताचो धनी आमच्या जिवितांनी सोलोवन व्हरी जाय. दोळे धांपून तूं आतां उक्ते आसूं दी तुमची जबाब आमी तुका समर्पितां आमी तुका समर्पितां आमचें जिवीत आमी तुका समर्पितां आमचें कुटाम आमी तुका समर्पितां आमच्या आवय बापायक आमी तुका समर्पितां आमच्या भुरग्या बाळांक आमी तुका समर्पितां आमच्या इश्टमंत्रांक आमी तुका समर्पितां आमच्या कुटुंबदारांक आनी सैऱ्यांक आमी तुका समर्पितां आमच्या गोवळी बापांक आनी याजकांक आमी तुका समर्पितां आमच्या धर्मीक भाव भयणीक आमी तुका समर्पितां आमच्या पवित्र सभेक आमी तुका समर्पितां आमच्या पिरगजीच्या मुखेल्यांक आमी तुका समर्पितां आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आमी तुका समर्पितां आमच्या शिक्षक शिक्षकींक आमी तुका समर्पितां सर्व डाक्टरांक आनी नर्सांक आमी तुका समर्पितां आमच्या मलगड्या आनी प्रायवंतांक आमी तुका समर्पितां आमच्या पिडेस्त भावंडांक आमी तुका समर्पितां विशेष जावन आमच्या युवा जनांक आमी तुका समर्पितां हर एका संघ संस्थाक आमी तुका समर्पितां आमच्या शिक्षण संस्थांक आमी तुका समर्पितां आमच्या सर्व वावराड्यांक आमी तुका समर्पितां आमच्या रैतांक आमी तुका समर्पितां विविध तरेचो व्यापार वहिवाट करतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पितां सक्कड चालकांक आमी तुका समर्पितां आमचे हर एक वाहन आनी आमचे कामां आमी तुका समर्पितां आमची कृषी आनी आमचो दिसपरतो वावर आमी तुका समर्पितां आमच्या सर्व मन जातींक आमी तुका समर्पितां आमचे घर आनी आस्त बदीक आमी तुका समर्पितां आमचे शेजारा आमी तुका समर्पितां आमचो वाडो आमी तुका आमचे समर्पितां बिरगज आमी तुका आमचे समर्पितां वस्ते घर आमी तुका समर्पितां या पुणतळेच्या सर दानीक आनी हिता चिंतकांक आमी तुका समर्पितां आमकां बरें करतल्याक आनी वायट करतल्यांक आमी तुका समर्पितां आमकांच आनी आमचे सर्वस्व आमी तुका समर्पितां मगाच्यान एक घडी आनी कितें तुमकां समर्पण करूंक आसा वैयक्तीक रितीन सक्कड तुमी समर्पण करा. आनी ह्या वक्ता प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी सक्कड युवा जनांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करता. ह्या युवा जनां खातीर विशेश तरान आमी मागता. त्या देखून हांव उलो दिता
हांगासर आसलेल्या सक्कड युवा जाणांनी उठोवन मुखार येवचें. ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आल्तारीर तुमी सरपडचे. तुमचे खातीर, तुमच्या फुडारा खातीर, तुमच्या जिविता खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडी आमी मागता. त्या देखून लज दाखचे नाका. हांगासर आयिल्ल्या सक्कड युवा जाणांनी उठोवन मुखार या. तुमच्या काळजा मनांतली मागणी ते सवां कितें आसा, सक्कड तुमगे पिडा शिडा कितें आसा सगळें सोमयाक समर्पण करून ह्या घडये ह्या दिसा तुमी मागा. हो तुमचो देव. जर तर तुमकां उबें रावंक दिमी घालूंक जायना, उबें रावा. कोणाक साध्य आसा तुमी दिमी घाला. आमी तुमचे खातीर मागता. सक्कड युवाजन हांगासर आसले तुमी मुखार या. आमी तुमचे खातीर मागता. सोमयान तुमकां आपोवच्याक, सोमयान तुमकां गुण करच्याक, सोमयेची सकत तुमच्या कुडींनी वालच्या खातीर तुमी सगळ्यां दोळे धांबा. सोमया मुखार तुमी आसात. तुमचेंत समर्पण लक्षिल्ल्यान सोमयाक हांगासर करा. सोमी तुमचो मोग करता. हरी एकल्याचो सोमी तुमचो मोग करता. सोमी तुमच्या सांगात आसा. जांगरो तोडपडी जिवितांत चडून घडलां जाल्यार सोमी तुमच्या सांगात आसा बळादीक तरान. त्या देखून सोमयान तुमकां लागीं आपयलां. सोमी तुमचो हरी एकल्याचो मोग करता. ह्या घडये सोमी तुमकां विशेश तरान आपडटा. सोमी तुमकां कुरपेन भरता, ताच्या सत्तेन भरता. त्या देखून तुमचें सगळें जिविताच्या पांयांतळ समर्पण करा. जर तर तुमी शिकता जाल्यार तुमचें शिकप ताच्या पांयांतळा. तुमी वावर करता जाल्यार वावर, परगांवांत आसा जाल्यार तुमच्या वावराची भद्रती थंय सगळें समर्पण करा. काम ना, एका कामाच्या सोदनेर आसा जाल्यार ताचे कडेन सांगा. सैरीक सोदतात तुमी थंय सांगा ताचे कडेन. हरी एक तो तुमकां आयकता. तो बरो करचो देव, गुण करचो देव, आमकां सांगत दिवचो निरंतरी तो देव आमचे मुखार आसा. उरली सक्कड आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. ह्या भावा भयणी थंय आमचो उजवात उबान दवरया. हांचे थंय मात्र न्ही. हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या आज हप्त्याचो दीस क्लासी आसात, कॉलेज आसा. मस्तूदन तरणाटे इस कॉलेजीक गेल्यार हांगासर येवंक तांकां साध्य जावना. ह्या सगळ्यां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या, आमच्या बिरगजीच्या, वाड्याच्या, मोगाच्या तरणाट्याचो आमी उडास काडया. हांगासर ती तांचे प्रतिनिधी जावन आसात सक्कड युवा जाणां खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया. सोमयाची सकत करपा तांच्या कुडीन वाळून दी म्हणून ह्या सगळ्यांक आनी आमकांत आनी आमचे सगळे कोटां, आमचे सगळे जिवीत ह्या नव्या वर्सा ताच्या बेसांवांनी भरलेले आमचे जिवीत तत्व सोलोवन व्हरून दी म्हणून ताच्या पांयांतळ समर्पण करून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. ह्या घडये सगळी ह्या युवसनांक तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता. सोमयान जेजो प्रत्येक जावन हांगासर आयचे दिसा थोडो वेळ त्याग साक्रिफीस करून आयल्यांत तुझ्या पांयांतळ आसात. तुका लागीं आसा सोमया. तूं तांचो मोग करताय म्हण ती जाणां आसात. तुज्या लक्षांत आयल्या सोमया हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या मोगाच्या हरी एका युवा जनांक तुज्या पांयांतळ आमी हाडटा सोमया. हरी एकल्याक आपोर सोमया. हरी एकल्याक आपोर सोमया. तुजी दैवीक सकत करपा वाळय सोमया. तांच्या जिवितान बरेपण दी सोमया. तांचे शिका बरें शिको मोती उजवार दी. जानवायेचे देणे दी. कृपा तांकां दी सोमया. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद आवत. वावर करता जाल्यार वावरा थळार सांबाळ. वावराची भद्रती दी. सकड वाईटा विघ्न अवघडांतल्या तांकां निवार सोमया. एका कामाच्या सोदनेर आसात एक बरें काम तांकां फावो कर सोमया. ताच्या मरीपादांची जिवीत नंदन कर. एका बऱ्या फुडाराची सैरिकेच्या सोदनेर आसा तांकां तुवें तयार केल्ली सांगातीन लाभोवन तांची जिवीत आशिर्वादीत कर सोमया. जेजो तांच्या जिवितान कितें उणेपण आसा, अस्गदगाय आसा, वायट संवयांक ती गुलाम जाल्यान जाल्यार आज तांचें समर्पण करतना तांचें सगळें समर्पण तूं मानून घे सोमया. तुजी कृपा तांच्या जिवितान वाळय. तुजी कृपा तांच्या जिवितान वाळय. तुजो मोग तांच्या जिवितान रोंबय सोमया. आनी सदांच तुका तांणी लालयोंक, तुका सडीत लागीं येवंक, तुजे कडेन मागोवंक आनी तुज्या त्या साक्रिफिसांत लक्षिल्ल्यान वांटेली जावं हरी एका दिसा तांकां कृपा दी सोमया. आपोड सोमया जेजो आपोड. ह्या सकड भाव भयणीक आपोड. टच देम लॉर्ड जीसस. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. मे युअर मायटी पावर फ्लो इनटू देयर लाइफ सोमया. आपोड सोमया जेजो. आपोड सोमया. आपोड सोमया. ह्या हरी एका भाव भयणी तुजे लक्ष राहिल्या हरी एकल्याक आपोड सोमया. ह्या सकड भाव भयणीक आपोड सोमया. तुजी दैवीक सकत करपा वाळय म्हण ह्या घडये आमी विशेश तर मागता. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. टच देम लॉर्ड जीसस. एनोइंट देम लॉर्ड जीसस. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. आपोड सोमया जेजो. आपोड सोमया जेजो. कितेंय उणेपण आसा, पिडा शिडा आसा, गुण कर सोमया तांकां. तुजी कृपेन तांकां बस सोमया. गुरपेन बस सोमया. तांचें टेन्शन,
तांची बेजराई दूख बेंबिरांत सकट समर्पण करता सोमिया ह्या घडये तांकां आपोड सोमिया जेजू तुजी सकत दी तांकां धैर्यादी कर तुजी बसोवणी हांव आसा तुमच्या सांगाता म्हणलें तांकां धैर्य दिवन दी सोमिया तांची जिवीतून तूं चलोवन सोमिया ब्लेस देम लॉर्ड जीजस ब्लेस देम लॉर्ड जीजस ब्लेस देम लॉर्ड जीजस आपोड सोमिया जेजू तरणाटे देईस रवा आतां आमी तेलाची मागणी करता ही भलायकी बरेपण मेळचे खातीर ह्या मागणे मारी पाती सोमयेची आशिर्वादां वालतात हें खरें त्या देखून पवित्र मागणी पयलें तरणाट्यान आमी घेवचें मागीर तुमच्या जाग्यार मागीर उरिल्ली आमी कुंभाराक आयल्या बरी लायनीक देवन ही मागणी आमी घेवया त्या मारी पास सोमयाची भलायकी बरेपण ही आमच्या हरी एकल्याच्या कुडीन वाळोवन दी सोमी आमकां हरी एकल्याक ह्या दिसा ह्या घडये आपडून दी म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू आनी पवित्र मागणी आमी घेवया सोम्या मोच्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुका आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या मोच्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला कोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसात उतरां जिविताची सोणा लागी सोम्या वसो आमी तुजे लागी आसात उतरां जिविताची तुज्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर तुजे संगी रावूंक म्हाका फावो कर तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र तुजे संगी रावूंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियूंक म्हाका फावो कर तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेन जियूंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आज्ञा देवोनी मोचे तैतून रावोंकी
शिकर पवित्र देवोने मोचे दैतो रावोगे वो स्वार्थ सो पांगोगे मोचे दैतो जियोगे Hankar mosur dostana kalte pontu laboi Vantri chinna yetana bore chintu shikai Povitotnya devone Mochitaitu ravoke O svartu so fakoni Mochitaitu jiye Samay subero Hallelujah 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सकड आमी दिवी घालया सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोडूंक वेता परत एक घडी आमकां कितें मागूंक आसा त्या सकड गरजां खातीर मागया आमचे सगळें कुटुंब ताच्या पांयां तळाडया गांवांत तशें परगांवांत आसतलीं बावंडां आमची भुरगीं बाळां इवजानां मलगडी प्रायवंतां पिडेस्तां हरी एकल्या सोडास काडया हरी एकल्या खातीर मागया कोणी आमच्या लागीं मागूंक सांगलां त्या बावंडां खातीर आमी मागया तांच्या त्या सवां खातीर मागया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बगता तांचे खातीर आमी मागया आमचेच खातीर वैयक्तीक थरान आमची त्या सवां ह्या पवित्र थळा येवच्या हरी एका भक्तिकां खातीर आनी प्रत्येक जण ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींचे दान सेवा दिवच्या हरी एकल्या खातीर आमी मागया आनी आतां ह्या सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाचेर हरी एकल्याचेर वाळून दिवन आमी मागून आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवाडा साक्रामेंतांक देवाडा साक्रामेंतांक साष्टांगामान करूया पूर्विन्यात्या रूपावोदलां नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वेच्या सत्विश्व्या मावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापाक तशेच भूतात उल्हासानी स्तुती होद्वी महिमा सजना सजना एकाच तळ्यात हरसिता तुका दोगांय शास्त्रीरेता समासामी नावार्था
तुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बोल सदांच आमचे दय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. देवान आमकां आयच्या दिसा केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवन निमाणें गीत आमी गावया. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सुखणी संसार सोम्याची स्तुती गायता, सुखणी संसार सोम्याची स्तुती गायता. एकठांय जावून सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जावून सोम्याची स्तुती करया. ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया. मुखार पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. बगेन कृष्णाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी